मनोहर पर्रीकारासारको बरो प्रशासक गोंयांत कोणूच ना अशी तोखणाय कुडचडेंचो काँग्रेस आमदार आनी काँग्रेस उमेदवार श्याम सातर्डेकारान बिरेस्तारा केली। हाचेर भाजपाचो निलेश काब्राल म्हणटा तशें जाल्यार बऱ्या प्रशासका खातीर भाजपाकूच मत मारात। कुडचडे जेसीन दोनूय उमेदवारां खातीर फेस टू फेस कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली तेन्ना हे दोगूय उमेदवार उलयताले। दिगंबर कामत आनी मनोहर पर्रीकार दोनूय एकाच नाण्याच्यो दोन बाजू अशें सातर्डेकार म्हणटा। दिगंबर कामत बरो मुख्यमंत्री जावं शकता काय मनोहर पर्रीकार बरो मुख्यमंत्री जावं शकता फक्त दोगांना कोणी सुरुवात करू शकता। प्रश्न जनते भितर येयलो आसा, प्रश्न म्हजो न्ही, माझे सगळे प्रश्न हांवें दवरले आसा, सगळे प्रश्न हांव तुमच्या समोर चिड्यो घेवन मारता। प्रश्न जनते भितरले आसा, विरोधकांक भरपूर खबर आहा की हांव कितें आन्सर दितलो, तरी आसतना एक सत्याचे भुमिकेचेर तुमकां सगळ्यांक परती जाण करून दिता कित्याक आयज पर्यंत हांव असत्य करपाक कसल्या कामाक फुडें सरना म्हणून तुमकां सगळ्यांक खबर आहा। एडमिनिस्ट्रेटीव पार्टाचेर जर हांव पळोवपाक गेलो जाल्यार पर्रीकारा सारको लिडर गोंयांत ना। दुसरी गजाल दुसरी गजाल सीएम एक्सेसिबिलिटी जर पळोवपाक गेलो जाल्यार दिगंबरा सारको दुसरो व्यक्ती ना। कारण दोघेय सारस्वत, दोघेय बुद्धिमान, दोघेय एका नाण्याच्यो दोन बाजू दोघांमध्ये एका वेळेस सगळं असं करेन कित्याक आमी प्रॅक्टिकली दोघांचे विचार आयकल्यार आमी तुमकां सांगपाक शकता। म्हाका दिसता वर्षाका ऑलरेडी मेवल्या उतर म्हणल्यार काँग्रेस सरकार वोट मारनाका मनोहर पर्रीकारच बरो एडमिनिस्ट्रेशन करपाक आता। आता पळोवया गोंयांतल्यो वेगवेगळे कडच्यो कांय राजकीय घडामोडी। म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की फाल्यां ते निवडून येतकूच आमच्या केन्ना कसल्या कामाक ना म्हणचे ना आनी ताका लागून आमी सगळ्यांनी मेळून डिसिजन घेतलेलें आसा की तांकां आमी सपोर्ट करुया म्हणून। हे सगळे भावांनी एकठांय जावन आयज ह्या भारतीय जनता पक्षाक हो सपोर्ट केल्लो आसा आनी भारतीय जनता पक्षान आयज सगळे जमून हो पाठिंबो दिल्लो आसा। त्या खातीर हांव ह्या जे आमच्या पियन गांवचे जे सगळे म्हजे भाव आसा तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। हे आमचे रॅलीचो उद्देश असो मतदारांक जागृत करप, कोणीच आपले मत एक सुद्दां मत पिड्ड्यार करप ना हो उद्देश आसा। जसो आमी नेचर सेव करता तशेंच आमचे वोट हे सुद्दां आमी सेव करूंक जाय आनी ते कोणाक तरी दिवंक जाय अशें ही लोकां मदीं जागृती जावची म्हणून ही आमची रॅली काडलेली आसा। The response is very good. There is no doubt about the response because all my voters are with me and development I have done. I cannot name one, but there are ample of development which I have to do. First is the youth, the women empowering of women, the youth, the garbage problem, the sewage problem, the water problem. There are roads, then there are many schools where I have to give lot of toilets and cleanliness, gardens, then grounds, and then jogging parks and jobs, plenty of jobs. So the main thing which I have to do. हे साप धुवून टाकप आनी एक बऱ्यापैकी उमेदवार म्हणजे जशें की हांव जेन्ना इलेक्शनाक रावता तेन्ना हांव लोकां कडेन मतां मागतालो की म्हाका तुमी निवडून दियात आनी हांव ह्या मतदारसंघा खातीर विकास कितें आसता तो 5 वर्सांनी म्हाज्या कोतीनुसार म्हाका खबर आसा विकास कितें पळय तो विकास 5 वर्सांनी करून दाखयता। जो विकास नारेकरान 30 वर्सां करूंक ना। कारकिर्दीन हो विकास लोकांच्या सहकार्यान इवन हांव अपक्ष म्हणजे कॅन्डिडेट म्हणजे आमदार बसून रावलो म्हाका मंत्री बसून न गावलें जाल्यार लोकांच्या आदाराचेर लोकांच्या सपोर्टान म्हाजे कडेन कुवत आसा की लोकांच्या सपोर्टान हांव मतदारसंघात ज्यो सुविधा निर्माण जावंक जाय ह्यो सगळ्यो सुविधा हांव निर्माण करपाची हांव ताकद घेतलो। आयज आमी सगळ्यात पयलो जो आमचो मुद्दो आसा आमच्या जाहीरनाम्याचो तो सगळ्यात पयली आयज पेडण्याचे जी बेकारी आसा ती नश्ट करप, बेकार युवकांक नोकऱ्यो उपलब्ध करून दिवप हो आमचो सगळ्यात मोठो म्हत्वाचो मुद्दो आमच्या जाहीरनाम्यान आमी आयज लोकां फुडें दवरलेलो आसा। आणि त्याच्यानंतर दुसऱ्या मुद्द्यान आमी आमच्या जाहीरनाम्याच्या दुसऱ्या मुद्द्यान म्हटलेलें आसा की आयज जर पेडण्याची बेकारी जर नश्ट जावपाक जाय, पेडण्यातल्या युवकांक नोकरी मेळपाक जाय जाल्यार हांगासर एक बरें इंडस्ट्रियल धोरण, एक बरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी हांगा राबोवपाची गरज आसा आनी एक इंडस्ट्रियल पॉलिसीत हांगा सगळी म्हणटा ती बेकारी नश्ट करूं शकता। अन्यथा हांगा तसो आनी काय पर्याय ना। जी अंतिम फेरी चालू आसा काही गांव म्हणजे जस्ट अबाउट 15% एक घर घर चलो करपाचे बाकी आसा। नक्कीच आमी 26 तारीख पर्यंत आमचे टार्गेट आसा। 26 तारखे पर्यंत आमी घर घर चलो अभियान सोंपयतले
घर घर चलो अभियान करता आसतना आमी सांजच्या टायमार 7:30च्या उपरांत 2-4 कोपरा बैठकी आमी घेतात. एके बाजून आमची महिला टीम जी आसा ही महिला मंडळांच्यो मिटिंगी घेतात. दोनूय सायडीन बऱ्यापैकी सपोर्ट मेळटा. महिलांचो जबरदस्त सपोर्ट आहा. बरोबर फिरता आसतना पुरुषां पेक्षा महिलांचो भरणी चड आसता. खात्री आसा प्रत्येक कार्यकर्त्यांक की आमी नक्कीच ही लढाई जिखतले. 2013च्यो लुसोफोनिया गेम्स गोंयांत जावपाच्यो आसात. ह्या गेम्सांत जगातली सगळी पोर्तुगीज उलोवपी राष्ट्रां वांटो घेतली. ही सर्त घडोवंक गोंय ऑलिंपीक संघटनेक एक मोठें आव्हान आसतलें. पोर्तुगाल ऑलिंपीक कमिटीचे महासचिव मान्युएल दा सिल्वान गोंय ऑलिंपीक संघटनेक पुराय तंत्रीक आदार दिवपाचें उतर दिलां. फुडल्या म्हयन्यांत जावपी वेंचणुकेच्यो गेम्साच्या तयारेचेर कांयच परिणाम जावपाचो ना अशें दा सिल्वाक दिसता. We know that the Olympic Association of Goa, they have not the financial means to develop the infrastructures they need and all the preparations for the games. They are tied to the government, local government here, obviously, and they have worked together since this time. I know that you are involved here in elections very shortly, and well, that will depend, but I'm sure, I'm confident about that there is a protocol, and the fact of the Lusophone Games, it's above the questions of elections, of questions of politics here. Sport is always above politics. Lisbon Games had happened, Lisbon Lusophonia Games had happened. How many years in advance the preparation had started for infrastructure? Obviously you must have had ready infrastructure, but what additional infrastructure or renovation of it, when did the work start exactly before 2009? Yeah, well, Lisbon is a different case of Goa, because in Lisbon we had already lots of infrastructures already made. Football grounds and so pavilions, and so they were ready for that. So, but anyway, the main and important thing of games like this is the administrative and logistical part of it. So it's complicated. It's not easy. We had a strong job 2 years before, because when you receive in your place, in your city or your country as you want, but here in your city, when you receive almost 2,000 athletes and coaches and managers and directors, you have all the logistic of that prepared to go easily, to go there and there and there, and the hotels, the accommodations, the transport and everything. It's a serious job. So on that point, we think we can help the Goa Association in order to settle things that can be done without great problems of infrastructures. Infrastructures belong to the connection of Goa Association, Olympic Association, and the state of Goa. It's serious business. Goa has not taken it seriously yet. If you ask me, I'm a little worried about that, about the event, but I'm not worried about the job that Goa Association can do yet. So you're confident that the GOA and Goa will pull? I'm confident that the games will be done. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्यो आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in ह्या वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. घडटात तश्यो बातम्यो जाय जाल्यार तुमी आमचो ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा फॉलो करात. www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेरूय तुमकां आमच्यो बातम्यो वाचूंक मेळटल्यो. आनी इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.